दिवाळीची शुभेच्छा दिताले ह्या वर्साची प्रेस कॉन्फरन्स इतक्याकूच आपयलो की तुमकां खबर आसतली की 6 दीस पयलीं आमी फिशी जेटी ज्यो आसा त्यो सील केल्ल्यो. कारण इतकेंच आसना की ज्यो जेटी आसा थंयसून जें नुस्तें येता नुस्तें येयल्या उपरांत आमी फिशरी ट्रॉलर उडयले फिशरी कम्युनिटी फूल सपोर्ट दिवपाची आमची सरकाराची तयारी आसली. थंय प्रश्न एकूच दिता आसतना जेटी रिपेर करपाच्यो गोश्टी करता आसतना की गव्हर्मेंटाक रिटर्न तेजे बदले कितें तेन्ना गव्हर्मेंटाक ती जेन्ना वर्साक आपलो 1,000 जो नेटाचो आनी ट्रॉलराचो कितें फारीक करता तेजे बदली तेजे उपरांत कांय दिना आनी दिसाक हो नाशकांनी कोट्यांनी टर्नओवर जातालो आनी आमी आयज 47 सावथ गोवा HGPDAचें मार्केट बांदता होलसेल आनी हें बांदता आसतना आमी थंय पळयता की तो जो प्रॉफीट टर्नओवर जाता आनी थोडो इंडस्ट्रीक वयता थोडो भायर मारयता आनी हे इतको टर्नओवर जाता आसतना सरकाराक तितूंचें कांयच येनासलें. आमी तांकां ओपन धाडली आनी ज्यो जेटी आमच्यो आहा ह्यो ऑलरेडी आमी तेंच्या एका एग्रिमेंटीक जावपाक म्हणून आमी सोसायटीकूच हँडओवर केल्या फिशरी सोसायटी आसा तेन्ना आमी बंद केल्या उपरांत ते दिसा तेंच्यांनी उपाय म्हणून आमचे टायम मागलो 5 दिसाचो आनी आयज ते तुमच्या पयलीं मातशें येवन गेले. आनी तांकां सांगल्या उपरांत आयज ते रेडी जाले की मॉडलिटी प्रॅक्टिकली पयलीं कितें आसलें की 2 लाख ते वर्साक एका ट्रेडराक दिवपाक जाय. गेल्या वर्सा दोगांनी दिले त्या वर्सा दोगां चौगांनी दिले अशें करून ते दोग तिनूच रजिस्टर जाताले आनी HGPDAन विचार जाले ते कितलेशेच ट्रेडर आसता ती गव्हर्मेंटाक लुकसाण जातलें हें लक्षांत घेवन आमी ती लॉक केली. आयज तांकां पर्याय म्हणून ते येयले आयज ते गव्हर्मेंटाक कॉपरेट करपाक आनी गव्हर्मेंटाक इन्कम कसो वाडोवचो दिवचो ही तेंच्यांनी आपली हें दाखयलां आनी तेज्या प्रमाणे आयज आनी फाल्यां ते बसोन मॉडलिटी करतले आनी तेंच्या विशयी वाचलो की जे 2 लाख ते एकदम 2 लाख घेतले जाल्यार बाकीची तेंची मोनोपॉली जातली आनी तेंच्यांनी ते ट्रेडर लायसन डायरेक्ट दिल्या उपरांत ते मोनोपॉली करून तांकां लुकसाण कशी जातली ही तेंच्यांनी आमकां प्रॅक्टिकली दाखयलें. ते समजून घेवन ते बोटकार सगळे आमचे गोंयचे आसले आनी ते समजून घेवन आमी वे आवट म्हणून तेंच्यांनी सांगलां की आमी कशें मॉडलिटी करून ते करप आनी ही सगळी सिस्टम परत करून गव्हर्मेंटा कडेन ट्रेडर रजिस्टर आसतलें आनी गव्हर्मेंटाक टायम टू टायम फर्स्ट टायम तेजो ट्रेडरा कडसून इन्कम स्टार्ट जाता. आनी हें कितें आसलें की सडनली आमी जेटी बंद केल्या उपरांत लोकांक दुबाव आसलो कित्याक तरी बंद करता. एकूच विशय आसलो की गव्हर्मेंटाक जेन्ना हो नुस्तें आनी दर्या हो आहा नॅचरल रिसोर्सीस आनी आमी प्लॅन करपाक जाय आनी हें सस्टेनेबल कितको त्यो वचप एलएलडी फिशींग आसलें हें बंद जावपाक जाय. कारण हें कित्याक बंद जावपाक जाय तर फिशींग एक्टिविटी सस्टेनेबल जावंक जाय आनी हेच्या खातीर सगळ्या आतां जेटीचेर आमचे CCTV कॅमेराय घालताले. ऑलरेडी वाचपाक सुरू केल्लो काही कारणान तो स्टॉप जाला पूण तो ह्या 2 दिसांनी स्टार्ट करताले. बाकीचे हायकोर्टान आमकां डायरेक्शन दिलां सगळ्या जेटींचेर आसचें त्या माध्यमान जेटींचेर CCTV कॅमेरा आसतले पूण तेज्या बरोबर सस्टेनेबल इंडस्ट्री बरी चलची आनी प्रायम मिनिस्टर मत्स्य सागर योजना जी आसा हितूनसून सरकाराक आमच्या गोवा सरकाराक मदत गावन ते ट्रॉलरा पासून कशी फिशींग एक्टिविटी इंडस्ट्री वाडटली हेजेर आमी ध्यान दिता. कितले ट्रेडर लिगल आहा सध्या पर्यंत? ट्रेडर म्हणजे अजून नात आमचे कडेन डिपार्टमेंट 1-2 जाणांनी केल्या बाकी नासले. सो आतां आयज ते मान्यता दिल्या ते आमचें म्हणणें कितें आहा की जर 2 लाख 10 जाणूच भरतले आनी आमी 10 जाणांकूच एंट्री दितले जाल्यार ते मागीर तेंची मोनोपॉली जातली खंय तर तेमकां लुकसाण जातलें. सो ते स्लॅब टायप कितें तरी विचार करपाक तेंच्यांनी आयचो दीस घेतलो आनी आयज ते डायरेक्टर कडेन बसोन सक्षम आमी रोखडे तेजेर कितले आसा ती रजिस्ट्रेशन फीस कितली आसा? न्ही पयलीं 2 लाख आसली ऑलरेडी आसली पयलीं ती आतां ते रिड्यूस आतां रिड्यूस करूं म्हणजे मॅक्झिमम जे ट्रॉलराचो नुस्तें ते जास्त ट्रेडर आसल्यार ऑप्शन जातालें आनी तांकां इन्कम जास्त येयली हेजेर मातसो लक्ष दिवन आमी मातशें ट्रेलर हेजे कांय इन्कम तेंचे कडेन येत नासलें गव्हर्मेंट केन्नाच येना कांय येत नासलें. सर हे रजिस्ट्रेशन हे केन्ना नोटिफिकेशन केन्ना काडलें रजिस्ट्रेशन जावपाक जाय? नोटिफिकेशन 2020 इतले ते कित्याक हांव हे जावं उपरांत मागीर रोखडें फिशींग बॅन जालें 2 म्हयन्यांनी
स्टार्ट जालें तुमकांय खबर आमी 2-3 मोठी बँड वायलेट केला म्हणून तेज्या मुळे आमी तांकां लॅटर धाडलें आमी रिक्वेस्ट केलें आनी तेन्ना खंय तरी तेंच्यांनी हळगर्जीपणां केली तेन्ना स्ट्रेट आमी सांगितलें तुमकां एकदां प्रेसा माध्यमांत आमी दाखयलें की 2 दिसांनी आमी सील करतले त्या प्रमाणे आमी सील केलें